John chapter 14 verse 16. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो, आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. John chapter 14 verse 26. पूण मुजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्रत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उडासाक हाडटलो. Psalm chapter 60 verse 11. दुस्माना विरोध रावता त्या झुजांत आमकां आदार दी. मुनीस दिता तो आदार कनेस उपकार ना. Psalm chapter 60 verse 12. देवाचो वे आमी जैत जोडतेल्या आमच्या दुस्मानाक तो पांयांतळा मस्तितलो. Psalm chapter 121 verse 2. परस्परात हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. Psalm chapter 6 verse 2. मुजी दया कर सरस्परा कित्याक मुझे बोळ विरोन गेला. म्हाका भलायकी दी सरस्परा कित्याक मुजी हाडां शिरशिरतात. Psalm chapter 6 verse 4. परतून ये सरस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. Psalm chapter 17 verse 8. तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुज्या पाकाट्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 16 verse 5. सरस्परा तुनसु मुझे दायज, तुनसु मुझे पात्र, तुज्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. Malachi chapter 3 verse 21. आनी खोट्या मनशांक पांयांतळा मस्तितल्यात आनी हांव कार्याक देंवतलो त्या दिसा ती तुमच्या पांयांच्या तळव्या पंदाक गोबरा भशेन जातली, म्हणटा दळपरसो सरस्पूर.